못라 더보거라 파와라사나 부겨먹아 대화남과의 달게려 더보라사나 부겨먹아 대화남과의 달게려 어찌우돌 가나을 포로 살려시고 거루주로 거샴가 지위고자 알수 없어 울어있도록 거샴가 지위고자 알수 없어 울어있도록 बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे ही नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे हासो तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भयणी भावानो, आयज आमी सगळ्या मेलोल्या भावार्थ्यांचो वो कश्टवतले पवित्र सभेचो उगडास करता आनी तांचे पासत मागूंक हांगा एकठांय जाल्या. आयच्या ह्या समारंभाचो विशय वचात म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी सवे बरे कोण्यो आदारात. मनीस ह्या संवसारांत आपली यात्रा करतना बऱ्यो कोण्यो आदारून सासणीक जिवीत जोडून घेवंक वावुरता. असली मनशां सर्गींचे वाटेर आसात, तर तांचे पासत मागतना आमी बरी मनशां जावन बऱ्यो कोण्यो ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी सवे आदारून सासणीक जिवीत भोगूंक वावरूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा मागुया. आणि जाती बावडी बऱ्यो कन्यो जावं ओतम्याच्यो ओकुळीच्यो दोळ कन्यो आमी करूंक विसरल्या. आपल्यापणाची आमी मनशां जाल्या, आमचेंच आमी चिंतलां. ह्या आनी सबार चुकींक लागून देवा लागीं बोक्षणे मागून हे प्राचीत रितीन वांटो घेवया. सोम्या जेजू बऱ्यो कन्यो आदारून निर्मळ जिवीत जिवन सुगुणी मनशां जावचे बदलेक खोटेपणाच्यो कन्यो आदारून घातक्यापणां करून खोट्या मार्गार चलून आमी पातकी मनशां जाल्या. आमकां भोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तूं आमचे पासत जियेलो आनी मेलो, पूण आमी तुजे पासत जिवचे बदलेक आवस्वार्थी जावन आमचे पासत जियेल्या. आमकां भोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी सवे आमी आमचो मोग, हुस्को, सेवा, बरेपण दाखोवंक ना. वयल्यान तांची आमी बेपरवा केल्या. तांकां भायरायल्यांत, दुखयल्यांत आनी कोश्टायल्यांत. आमकां भोगोस. सोम्या काकुतकोर. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमी केरीत भाशेन मेल्ल्या भाव भयण्याचो आमी उगडास करता. तुमी जाणात आयज केरीत भाशेन दीस जे कोण ना तसल्या मेल्ल्यां पासून मागपाक, कित्याक आजून पासून घोडी ती कश्टवतात. पुरगो तरेन आमच्या मागण्या वरवीं देवान ताका सासणेची चूक फावो करून तांचे पासत मागया. तशेंच आमची घरचीं जीं मरून गेल्यांत आमच्या मोगाची तांचे पासत आमी मागता. प्रार्थुया.
सोल पवित्र देवा आमचे बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबार्थान आमी ओळखून घेता. ताजे सवे मरून गेल्ल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणांक तांचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुताचे साजो करो देव, तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासणा. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपलो काल भरचे आदीं पर्यान सुगुणी मनीस मरत तर ताका विसव मेळटलो. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेळ्ळो ना. लांबूक वर्सांनी मेजिनात. जानवाय हीच मनशाचे धवे केंस. निर्मल जिवीत हेच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानोंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मोदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची जाणवाय कोयताना जावंक वो घातकेपणान ताचो आत्मो खोट्या मार्गार पावयना जावंक ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बुलोवणी बरें तें लिपोवन दवरता. खोर वंदन्यो नेणटेन काळजयत कुसयतात. थोडेच कालान सपुनायक पावन ताका लांब मेल्ला. ताचो आत्मो सोरेस्पराक मानवलो. देखून ताचे भोंवतणी वस्तल्या खोटेपणांतलो ताका रोकडोच व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण ताका कांय सोजमोलें ना. तीं समजूंक पर्यान कबूल नासलीं की देवाची कृपा आनी काकलूत ताणें विचून काडलोल्यांक दवरल्या आसात आनी तो आपल्या भक्तांची राखण करता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. पोतून म्हणया, सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सोरेस्पोर म्हजो जिविताचो किल्लो. कोणाचोच मुखार हांव कापना. आमचो जबाब, सोरेस्पोर आमचो उजवाड तोच म्हजो तारक. सोरेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागता की एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सोरेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सोरेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब, सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सोरेस्पोरा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामोल सोदीत राव. तुजें मुखामोल सोदीत आसा सोरेस्पोरा. तुजें मुखामोल लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. जबाब, सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोरेस्पोराचेर विस्वास दवरून थीर राव. काळीज घोट दवर आनी सोरेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब, सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो. तो ह्याच पासत मुणगे मेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. आमी तो सोगली क्रिस्ताच्या नियासणा मुखार उबी रावतल्यो. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हज्या जिव्यान सोगली म्हाका दिमी मोडटली आनी सोगल्यो जिबो
म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटोच आमच्या भितरल्या जोन एकल्यान आप आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हे उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. Utramode utoshive devaducha usokate. Causa zagoicele, nobia civante pocele, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सर्वेस फॉर तुमचे सोबे हासो तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuka somia. मनशाचो पूत सगळ्या दुतां बरी आपल्या दोबाज्यान येता तेन्ना तो आपल्या तोरपणाच्या शिवासनार बसतलो. ताचे फुडें सगळीं राष्ट्रां एकठांय जातलीं आनी गवली मेंढऱ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन काडटा तसो मनशांक एकामेका सोंसलीं तो कुशीन काडटलो. मेंढऱ्यांक आपल्या उजव्या हाताक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्या हाताक दवरतलो. तेन्ना पातशाय आपल्या उजव्याक आसल्यांक म्हणटलो, म्हजो बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात आनी संवसार रचला तो दीस जावन तुमकां तयार केल्लें राज भोगात. तर हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव ताणेलो तेन्ना तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव परदेशी आसलो तेन्ना तुमी म्हाका घरांत घेतलो. विंगडो आसलो तेन्ना तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. वायटांत आसलो तेन्ना तुमी म्हाका पळोवंक आयलीं. तेन्ना भाग्येवन ताका परतीपाडून म्हणटलीं, तर सायबा केन्ना तुका आमी भुकेल्लो देखलो आनी तुका आमी जेवंक दिलें, वो ताणो देखलो आनी तुका आमी पिवंक दिलें. केन्ना तुका परदेशी देखलो आनी तुका आमी घरांत घेतलो, विंगडो देखलो आनी तुका आमी न्हेसूंक दिलें. केन्ना तुका आमी वायटांत वो बोणकोणीन देखलो आनी तुका आमी भेटूंक आयल्या. आनी पातशाय तांकां म्हणटलो, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावार्थ्यांक एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. मागीर दावे आसलेल्यांक म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो म्हजे सोंसले कोडसरून वचात. देंवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाक उज्यांत वचात. तर हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें ना, ताणेलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, हांव परदेशी आसलो पूण तुमी म्हाका घरांत घेतलो ना, विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, वायटांत आनी बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर घेतली ना. तेन्ना तीं परती पाडून ताका म्हणटलीं, सायबा केन्ना आमी तुका भुकेल्लो वो ताणेलो परदेशी वो विंगडो वायटांत वो बोणकोणींत देखलेलो आनी आमी तुका आदार दिलो ना. तेन्ना तो असो परतीपाड करतलो, जेन्ना तुमी ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याक तशें केलें ना तें तुमी म्हाकाय केलें ना. आनी ते सासणेचें कास भोगूंक आनी बरें सासणेचें जिवीत भोगूंक येतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Konkani tuka Krista. मोगळ भाव भयणीनो, ट्विन्स जोवणी आवयच्या पोटांत आसतात. आनीक एकलो जो जांची आतां 9 म्हयने जाले, दे अबाउट टू बी डिलिवर्ड, एकलो ट्वीन अशें म्हणटा, म्हाका भायर काडूं नाका, आय डोंट वॉन्ट टू गेट आवट.
कित्याक आमी हांगासर कांय बरे आसले दोगांय, आमी दोगांय जवळ आवयच्या पोटांत कांय बरे सुरक्षीत आसले, वी वर सो सेक्युअर. आनीक इतलेंच न्हय, आमकां सगळें आयतें मेळटालें, जेवण मेळटालें, आमी खेळटाले एकामेका लागीं झगडटाले पासून. आनी आतां जेन्ना म्हाका भायर काडटात तेन्ना कितें जातलें? आनीक हो दुसरो आसा तोय तशें चिंतता, आनीक हे भाशेन ताका पयल्याक ताचो वेळ येता म्हणटच ताका भायर काडटात आवयच्या कुसव्यांतलो. आनी हो दुसरो आसा तो भितर तो रडटा. तो म्हणटा म्हजो पार्टनर आतां गेलो, आतां म्हजें कितें जातलें? वॉट वील हॅपन टू मी? बिकॉज माय अदर ट्वीन इज आउट. तो म्हजे बरोबर ना. वॉट वील हॅपन टू मी? म्हजें कितें जातलें? आतां म्हज्या बरोबर तो खेळटालो, पियेतालो, जेवताले, आमी काय बरे दीस सारताले. आतां हांव एकलोच आसा. आनी कांय वेळान मोगळो बाब न्हू ताकाय काडटात भायर. आनी भायर काडल्यार भायल्यान आसा लोक, ताची आवय बापूय, ताची बापूय, घरचीं, दे आर सो जॉयफूल एट सीइंग द ट्विन्स, एट द बर्थ ऑफ द ट्विन्स. आनी ती सगळे खुशाल, कित्याक दोग भुरगीं ताका जाल्यात म्हूण. मोगाशानो, this is the reality of death, or this is the analogy of death. हांगासर तुमी तुमच्या घरच्यांच्या फोंडाचेर नदर मारल्यार आमी पळयतले. आमचो भाव एलेक्स तोरणी पिरायेर मोगळो बाब निडू कशे भाशेन ताचेर मरण आयलें, एका चोरा भाशेन. काय बरो आसलो, अकस्मात मोदयांनीर ताचेर मरण आयलें. आमचो भाव जॉन, तोय बी ताचेर बी एका चोराचे भाशेन मरण आयलें हालींच 2 समन आदीं. काल आमचो भाव भितोरीन, ताणी ताका आपल्या मरणाक तयारी करूंक वेळ मेळ्ळो. आमचो भाव मेलकम एक्सिडंट जावन कितलो दीस तो हॉस्पिटलांत आसलो, ICUंत आसलो. ताकाय बी हे भाशेन तयारी करूंक मेळ्ळी. तरी न्हू, जरी तर आमी सगळे आमच्या भावाच्या भयणाच्या फोंडाचेर नदर मारल्यार एक एकल्याचें मरण आमकां कितें तरी सांगता. आनी आयचीं वाचपां म्हाका अशें न्हू, आयचीं वाचपां आमकां म्हज्या फाटल्यान जो देखाव तुमकां दिसता, आमची निमाणी जोडटी, ताचे विशीं सांगतात. आयज थोडीशी दोतून आमी मातशें रिवायज करुया. तुमचे लागीं हो सगळो बूक आसतलो, प्रार्थूय आनी बुकाचेर दोतूनय आसा. निमाण्यो 4 सोतां उगडां आसतर म्हणटा. आनी कितें निमाणीं 4 सोतां? पयलें मरण, दुसरें जोडटी, तिसरो सोर्ग, आनी चवथें जावन आसा एमकोण. आनी हाचेरूच मुखार आयज आमी नियाळ करुया, कित्याक आमी जाणा आयचें दोनूय आयचें वाचपां पयलीं करून शुभ वर्तमान कितें सामकें सांगता? दोळ्याळ करण्यो. हांव तुमकां वाचता दोळ्याळ करण्यो कितें त्यो. कुडीच्यो, भुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें, ताणेल्यांक पिवंक दिवचें, वेगळ्यांक न्हेसूंक दिवचें, पोड्डेसांक बिराड दिवचें, पिडेवताची खबर घेवची आनी तांकां जाता तो आदार दिवचो, बोणकोणीत आसल्यांक भेट दिवची आनी मेल्ल्यांक मातयेक लावचें. ही जावन आसा दोळ्याळ कुडीच्यो फायद्याच्यो दोळ्याळ करण्यो. मागीर ओतम्याच्यो आसात. पेल्याक बरी बूद दिवची, नेणारांक शिकोवचें, चुकलेल्यांक निटाय राडचें, दुखेस्तांक बुजवण दिवची, ओकमान कोतल्यांक बोगसूचें, पेल्याची ओस्कोताय सोंसणिकायेन भोगची आनी जिव्यां आनी मेल्ल्यां पासत प्रार्थना करचें. इशानो आमी जाणा ही दोतोन गोळी आमी शिकलोले आदीं
आनी विसरलें आसतलें. ताका लागून हो बूक मातशें वाचात आनी दोतोनूय तुमची रिवायज करात. कित्याक घोडे देव तुमचे लागीं दोतोन घेतलो मागीर स्वर्गार तुमकां एडमीट करचे पयलीं. पूण आयज न्हू ह्या दोनूय कुडीच्या तशेंच ओतम्यांचे दोळ कोडण्याचेर आमी नियाळ करुया. कित्याक हें वाचप आमकां तीच सांगतात. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव ताणेलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव बिंगडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. हांव परदेशी आसलो तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव पिडेत आसलो तुमी म्हजी खबर घेतली आनी म्हाका आदार दिलो. हांव बोणकुणीत आसलो तुमी म्हाका भेट दिली आनी हांव मेलो तेन्ना तुमी म्हाका मातयेक लायली. न्हू आमी जाणां जीं 4 स्वतां हांवें नियाळल्यांत तीं स्वता मुगळ बाब न्हू आमकां सगल्यांक लागतात. ऑल ऑफ अस वी वील फेस देम. मरण, जोडटी, सर्ग आनी एमकोण. नो वन कॅन एस्केप. तूं कितलोय ग्रेस जावं, तूं इगोजीन कितलें डोनेशन जावं, तूं इगोजीन कितलीं मिसां आयकूं, तूं कितलीं रेतिरां कर, but all of us, we have to face these 4 truths. ते कोणाकूच चुकोना. तुमी गोळे यू वील एस्केप, यू वील ट्राय टू एस्केप. ना, हांव हें करचो ना. फादरान इगोजीन पोट्टी फारीक कर म्हणल्या 2,500 हांव दिवचो ना. पूण हांव हे पयशे बेस्ते भायल्यार कितले पयशे पूण इगोजीन पयशे हांव दिवचो ना. फायन, यू वील बी आन्सरेबल टू गॉड. तूं इगोजीन दिना, निमाणे कडेन तुका देव उंचातलो. तें कोणाकूच चुकोना. तूं गडे तुजे जाणट्यांक घरा जाणटीं आसा तांकां मातसून पडयना, तांकां कसलो भाशेन करून ताका उलयता, बरें आसा. गॉड वील आस्क यू. You have to answer to God. आनी आमी जाणा आसा न्हू, जरी तर आमी आमचो होमवर्क केला बरे भाशेन, आमकां हे भाशेन फाटल्यान स्वर्ग फावो जातलो. पूण जरी तर आमी धारून काळजाची, इफ यू आर हार्ड हार्टेड, वी वील हॅव टू गो थ्रू हेल. आमकां असले इफेन रावता. And don't think that hell is just a fairy tale. म्हणजे काणी कशी ना. There is hell. फातिमा साहेबीन म्हाका बाब न्हू त्या भुरग्यांक दर्शनान दाखयल्या. Already showed these 3 children the vision of hell. How the hard-hearted are suffering inside and how they are crying for mercy. देवान तांकां वेळ दिल्लो, पूण तांणी देवाची आनी मनशांची पर्वा करुना, देवाची पर्वा करुना. तर दिसता आयज जेन्ना आमी ह्या दोनूय आमच्या कुडीच्यो दोळ कोडण्यो आनी ओतम्याच्यो फायद्याच्यो दोळ कोडण्याचेर आमी नियाळट्यो. आमी जाणा आमकां कूड आसा आनी आमकां ओतमो आसा. वी हॅव बोथ. आनी कूड ह्या संवसारांत आसतली. गोडे वी डोंट नो हाव लॉंग वी वील हॅव दीस बॉडी विथ अस. कित्याक तुमी पळयलां ह्या मरणा विशीं हांगासर आमचे भाव भयणां मरून गेले तांचे विशीं, दे वर नॉट प्रिविलेज सम ऑफ देम टू हॅव द बॉडी फॉर लॉंग बिकॉज दे हॅड अ व्हेरी अनटायमली डेथ, अ व्हेरी सडन डेथ. बट सम ऑफ देम दे डायड एट अ व्हेरी ओल्ड एज, एडवान्स एज. They were, I would say, they were blessed. तरी कूड जाचे पासून आमी इतले खर्च करता, इतले पडे आमी इतले वी स्लॉग टू कीप अप दीस बॉडी, वी नो दॅट इट इज नॉट ऑफ यूज. वॉट इज ऑफ यूज इज माय सोल. आनी जायते पॉडिसानो ह्या आमच्या ओतम्यांची आमी माचपूण चवकशी करिनात. वी डोंट इवन केअर फॉर द सोल. आनी आयज ओतम्याची आमकां कितें म्हणटा, पेल्याक बरी बूद दी.
पेलो जेन्ना तुजे थंय येता ताका बरी बूद दी. तूं बूद दिता, तूं नाका आसल्यो खबरो करता, खबरो कसल्यो पादवीकाराच्यो खबरो, दुसऱ्यांच्यो खबरो, बूद खंयची तुका तूं दुसऱ्यांच्या मोतीन पाळ घालता सगळें. Where is the counsel? You are feeling all poison in his mind. नेणारांक शिकोवचें. आमी शिकयतात नेणारांक, आमी तांचो उदीक फायदो घेतात. कित्याक वी नो दॅट ही इज ताका शिकोवप ना, अनएज्युकेटेड, ताका नाळया, ताजे पयशे ताका नाडून ताजे पयशे ताजे भांगार आमचे भांगार करुया, बिकॉज ही इज अनपड. चुकलेल्यांक नेटायर हाडची. चुकतात, सगळीं चुकतात, कित्याक आमी मनीस, पूण चुकतात तांच्यो ओदीक चुक्यो वयर काडटात, सगळ्यांच्यो, म्हजे पासून. कोण चुकना मुगळ बाब म्हणून सगळीं चुकतात. पूण आयज आमकां सांगता चुकल्यान तांकां निटायर हाडची. दुखेस्तांक बुजवण दिवची. वय, कित्याक आमी जाणा मुगळ बाब म्हणू हें आमकां गरजेचें. तुमीच अणभवला आसतलें, दुखाचे वेळार जी बुजवण तुमकां पावता ती खूब मोलाची. दुखाच्या वेळार घोडी तुमकां पयशांची तितली गरज ना, पूण बुजवणीची गरज. एक बरें उतर यो आनी आमी जाणा कांय बरी संवय आमच्या आदल्यांनी करून दवरल्या, ती म्हणल्यार आमी जावं 7 दीस वा 9 दीस तेस करतात घरांत. कित्याक बुजवण, एमेल्ल्याक ओतनीक बुजवण. ओकमान करतल्यांक बोगसूचें. तुजेर कोणें ओकमान केला बोगस ताका. जेजून तेंच केलें कुर्सारतान आमकां. जोण एकल्याक एक व्हडली देख दवरल्या, बापा तांकां बोगस, कितें करतात तें नकळो. पेल्याची ओस्कोताय सोंसणीकायेन भोगची. पेलो ओस्कोत, तो चुकता, सोंसणीकाय घे, पासियन्स घे, विंगास घेवं नाका, ओ रागान तांचेर विंगास घेवं नाका, पूण सोंसणीकायेन. कित्याक आमचो देव मुगळ बाब म्हणून सोंसणीक. आनीक जिव्या आनी मेल्ल्यां खातीर प्रार्थना करचें. आनी आयज आमी कोत्ता निमाणे कडेन हे निमाणी ओत्मीक फायद्याची दोयाळ करणी मेल्ल्यां पासत प्रार्थना. इश्टानो, जायते फावटी म्हाका हांसूंक येता, कित्याक आमी काल पळयतले हांव सारकी हांगासर सिमतेर सारकी हावसफूल आशिल्ली. आनी आयज पासून आमी सारकी हारपीट जातात आमचे गोरच्यांचे फोंड डेकोरेट करपाक. जायते फावटी दिसना आमी जाणा जो मनीस बाबलो कश्टवतालो घरांत, ताका तुवें एक फूल पासून दिवंक ना. तो अंतुनार पडलो, ताचेर तुवें काडूंक पासूंक ना. ताका तुवें खिणलो, ताका तुवें म्हणलें केन्ना मोता मोर, आनी जेन्ना तो मेलो तेन्ना तूं दाखोवंक, सगल्यांक दाखोवंक ताजें फोंड डेकोरेट करता. पूण जीव आसतना एक दोयाळ पासून ताची सगळें कोणी करूंक ना. तुका आईच्या शुभतम प्रमाणे तुका सगळींचो इनाम आसतलो, फावो जातलो. तुमी विचारात तुमकां. तर दिसतानो ही आमकां पवित्र सभेन ही संदी फावो केल्या. न्हू एकाच दिसाक आमी हांगासर येवन हे आमचो तियात्र कसो करूंक आनी मागीर ताका विसरूंक ना. जितले फावटी आमी येता सिमतोरींत, तितले फावटी आमकां उगडास येवंक जाय आमी हांगासर एका दिसाक येतलीं. हांव तयार आसां. हांव दोयाळ करण्या प्रमाणे, कुडीची ओतम्याचे प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत हांवें सारलां. आनी आयज मुगळ बाब म्हणून आमी जाणां आयज घोडी आमी मागतले हांव जावं 5 रूज जाय तांचे पासून आमी भेटयतले हांव. आदल्यांनी आमकां करून दवरल्या संवय. पूण आयजूच कित्याक रावता आसतना हांव म्हणटलो आसतो दिसपट्टी
ते सांत एक कोण तांचे पासून मागात पुरगोतरींत वचपी आसात तांचे दिसपटी मागात आमकां तुमचे जाणां 8 वरांचेर 8 वाजतात तेन्ना हांव जायते फावटी विचारता ही 8 कित्याक वाजतात कोणाक खबर ना कित्याक वाजतात ती 8 वाजता आसता न्हू मेल्ल्यां पासून मागपाक एक आमचे बापायक नमान मुरे मोहिमा बापाक कित्याक मागता आसता न्हू कित्याक देर इज अ लिंक बिटवीन अस एंड देम बेश्टे न्हू तें एक चाल कशी बट इज अ लिंक आनी आमची मेलोडी आसा न्हू आमचे पासत मागतात दे प्रिफर अस म्हज्या जिवितान आमी पळयलां जेन्ना म्हज्या गोरच्या पासत आमी मागलां तेन्ना कितल्या आडगोड्यांतली कितल्या कोश्टांतल्यो संघर्शांतल्यो म्हाका तांणी ती पावल्यांत आमची मेलोली तांच्यांनी आपल्या पासून मागूंक जायना आनी बकरून आयज आमी जाणां आमी हांगासर आसा जे जांकां मागूंक कोण ना तांचे पासून मागपाक पूण न्हू हो एकूच दीस आमी एक शेव कसो पूण सदांच मागया लेट अस प्रे एवरी डे so that we live in communion with them, with our departed, and we learn from them, learn from their qualities, and we prepare our own death when we live on this world, in this world. So this kurpa amka जोण एकल्याक एमिसांत आमी मागुया अशें आसा उबी रावया देव आमचे लागीं उलयल्या आपल्या उतरांतल्यान आमचो जबाब कसो आमचो भावात उच्चारून सगळीं सत मानता म्हणया सत मानता देवा सर्वपवित्र बापा स्वर्गार तुमच्या रासराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांबाळलो आंकवार मरीत सांबाळलो पांच ताका थंय कोस सोंसले ताका गुस्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो म्हज्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवून जाला स्वर्गात चडलो सर्वपवित्र त्या बाबाच्या शिव्याक बसला तूं तांची वेळ आनी मनांची मुसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे बोगसाचे एककार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत आमेन हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया निर्मोल जिवीत हीच म्हातारी पिराय आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी सुगुनी मनीस जावंक आनी निर्मोल जिवीत जियोंक सासनीक जिवीत जोडून घेवंक आपले पोरचेक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा म्हणटोच आमचे भितरल्या जोन एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले दर एक पावल पोरचेच्या बरेपणा पासत मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो येयात संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करून घेयात आमी यात्रिकारां ही संवसारी यात्रा करतना सोम्याच्या पावलांनी चलूंक बऱ्यो कोरण्यो आदारून सर्गीचे यात्रेची आमी तयारी करूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया जाव जिवी जाव मेलोली आमी सोगली सोम्याची पोरगोतोरेंत आसलोल्या पासत मागुया देवान तांची काकलूत करूंक तांकां सर्गीचो वैभव फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया
मिसाची मांडावळ करता पॅरिश यूथ ऑफ बिल्लेन तांचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी ती ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणीच्यो गरजो वळखूंक तांकां आदार दिवंक सासणीक जिविताची भागीदारां जावंक बापा लागीं मागया. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गरजो आमचे मन तुज्या जाणवायन बरेपणान बरें ते आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Baba, acudit por lei, isoponos manun que bawang kani pela, so was di आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामून मागाल. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे कोण बापा तुझ्या पुता दुवांच्या सुरवणे पासत आमी तुका बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सरमंडार म्हूण ताणें ह्या संवसारार मानून घेतलो तर तो ताका दोळ मनसो भितर कसो आतां मेळ्यो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काहड जावं बाहरूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणचे देवा सोब काडी आनी सोबताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशाकुडाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचे देशीन देवदूत तुका पोनीपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणच्या सासाक संरचतात. तांचे संगाती आमचे तारण मेळून निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povi, povi.
वसून पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसिंगाच्या दित्याने उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच आनी काज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी यातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवी आनी सासणीक करोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासा खुरात. भावार्थाचो गोठ पोहर गोठूं ह्या सोम्या जेजू आमी होऊन दोगाता आनी एका संगती येता. इतले फावटी तूं वैभवान येवसून आमी तुजें मरण पोर करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पुढे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परा की तुमीचे विस्तार आयले तुजे पवित्र सभेची उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरी तशेंच सिमिया आमच्या गोली बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोशवपणाचो बोरवास दरमिल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टकुती मिरण्या समेस्तांक तुजे पोजवडीत मुखार मोडे पडूंक फावो कर. हांगा एकटे तरी आमच्या सगळ्या भावा भयणांचेर आशिर्वाद घाल. तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें बो करून आमचे मेल्ल्या भावा भयणांची उडास आमी करता. तांकां तुजे इश्टकुती मिरण्या समेस्तांक तुजे पोजवडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये सांगाती दिशेपती भाग्यान तुजे भाग्यान दवरता आनी सर्व काड तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी उमेमांक गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. दोयाळ कन्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो जे देवान आमकां दिल्यात आनी जांच्या प्रमाणे आमची जोटी जातली ह्या संवसारांत ती आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी करूंक आनी एका दिसाक सुर्गीचें इनाम आमी जोडूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वाड्यांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्की आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या दार काकूतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दियान तूंच तुका एकपडान सांबाळ. सो जियेताय राजभर चलयताय सासणेच्या सासणांक तुमची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले
संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी Smiaiti Krisat, Shukuna Rogotam Shingatan, the Muches of Tien Castle in a song, Undishaka, the Mujet Metus Critic Polakinakote. ओजन आसा जिवो जेजू जो आमकां सगल्यांक इनाम दिवंक रावता तशेंच आमकां खास फावो जातली जरी तर आमी दयाळ करून कुडीची वा नातन्याची आमच्या जिवितांत पाळी नासल्यार ताच्या जेवणांत तुमी सगल्यांक सगळ्यांत ती सुभागी म्हाका पावना म्हणून एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Biramaya. Pratuya.
प्रतिवन बापा, हे आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचे मास आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें बसलेल्या आमच्या भाव भयणांक सासणेच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सुपुता देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमीन. बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन स्वर्गाक दोळे लावन जेवंक तुमकां धाडटा. देवाची वड कर. Jesu'चेर विश्वास ठेवता ती सोबी सदांकाळ जिवीत सदांकाळ बागी. Jesu'चेर विश्वास